शाश्वत पद्धतीन पारंपारीक नुस्तेमारी तिगोवन दवरपा खातीर एलईडी फिशिंग बेगोबेग बंद जावची अशी गरज आसा। एलईडी लायटाचो उपयोग करून नुस्तेमारी करपी वेवसायिकांचेर कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी दिल्या। पारंपारीक नुस्तेकारांच्या वेवसायाचेर गदा येवची न्हय हाची पुराय खबरदारी सरकार घेता। तशेंच राज्यभरांतल्या वेगवेगळ्या जेटीच्या वेवहाराचेर लक्ष दवरपाक नुस्तेमार खाते सीसीटीव्ही कॅमेरा लावपाचे आसात अशें तांणी सांगलें। नुस्तें दर्या हो हा नॅचरल रिसोर्सीस आनी आमी प्लॅन करपाक जाय आनी हें सस्टेनेबल कितको त्यो वचप एलईडी फिशींग आसलें हें बंद जावपाक जाय। कारण हें कित्याक बंद जावपाक जाय तर फिशींग एक्टिविटी सस्टेनेबल जावंक जाय आनी हेज्या खातीर सगळे आतां जेट्टीचेर आमचे सीसीटीव्ही कॅमेरा घालतले। ऑलरेडी वास्को आमी सुरू केल्लो, काही कारणाक तो स्टॉप जाला पूण तो ह्या 2 दिसांनी स्टार्ट करतले। बाकीचे हायकोर्टान आमकां डायरेक्शन दिला सगळ्या जेटींचेर आसचें, त्या माध्यमान जेटींचेर सीसीटीव्ही कॅमेरा आसतले। पूण तेज्या बरोबर सस्टेनेबल इंडस्ट्री बरी चलची आनी प्रायम मिनिस्टर मत्स्य सागर योजना जी आसा हितूनसून सरकाराक आमच्या गोवा सरकाराक मदत गावन ट्रॉलरांक बसून कशी फिशींग एक्टिविटी इंडस्ट्री वाडटली हेजेर आमी ध्यान दितात।